15 तारखेर सकाळी 6:15 सुमारास एक लेडी मिसाक वता आसतना तेजी चेन स्नॅच करून एक स्कुटरी वयल्यान एक भुरगो पळून गेल्लो आनी ताका लागून तेणी येवन आमचे कडेन काल कंप्लेंट दिल्ली. सो म्हणजे LIB स्टाफांनी त्या एरियाची सगळी CCTV फुटेज जी आसा ती चॅक करतकच एक त्या टायमार एक मनीस तिच्या डिस्क्रिप्शनाक मॅच जातालो तसली त्या मनशाची एक फुटेज मेळ्ळी बायक घेवन वता आसतना. आनी मागीर ती इमेज घेवन तांच्यांनी ज्युरिडिक्शनान इन्क्वायरी करतकच त्या एका मनशाचेर तांकां डावट मागीर ताका तेंच्यांनी एप्रिहेंड करून आमी थंय सगळ्यांनी ताका इंट्रोगेट करतकच ताणें कन्फेस केलें आनी मागीर तेजे कडल्यान ती चेन जी स्नॅच करून ताणें व्हेल्ली ती रिकवर जाली. चेनीचो वेट आसा अरावंड 22 grams वीथ पेंडंट. सो एज पर कंप्लेनंट ताजो वॅल्यू अरावंड 80,000 रुपीज. सो चेन इंटॅक्ट रिकवर जाल्ल्या आनी ताका आनी कडेनूय खूब स्नॅचिंगची इन्सिडंट जाल्ली आसा बाकीच्या पुलीस स्टेशनांनी. सो ट्रायंग टू इंट्रोगेट टू फायंड आउट हिज इनवॉल्वमेंट इन दोज केसीस ऑल्सो. सेक्शन 356 379 सेक्शनान ताका अरेस्ट केलें. आमी एक सगळ्या बिजनस एस्टॅब्लिशमेंट आनी इवन जे रेसिडेन्शियल कॉलनीज आसा तांकां रिक्वेस्ट केल्ले फाटल्या दिसांनी की CCTV कॅमेराज लायात आनी एक कॅमेरा असो आसपाचो जो फेसिंग टुवर्ड्स दी रोड सायड. सो जेन्ना कसली इन्सिडंट्स जाता रिगार्डींग रोड रेज, स्नॅचिंग ऑर एक्सिडेंट, सो त्या टायमार आमकां हे फुटेजीस हेल्पफूल जाता. सो ही बी आयची केस सुद्दां आमी डिटेक्ट करपाक पावली कारण आमकां CCTV फुटेज मेळ्ळी आनी वी आर व्हेरी थँकफूल टू दोज एस्टॅब्लिशमेंट हू हॅव प्लेस्ड दी कॅमेराज फेसिंग टुवर्ड्स दी रोड सायड.